नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव समिधा कुंकळकार। आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स। सांतिनेज रस्त्याची जावन रावल्या चाळण, गाडयो चलोवप्यांक करची पडटा तारेवेली कसरत। नेत्रावळीच्या मैनापी घसघशाचेर 2 जाणांक बुडून मरण, एकल्याची कूड मेळ्ळी, दुसऱ्याचो सोद सुरू। मणिपुरा सारकिलो हिंसाचार परतो जावचो न्हय म्हणून सरकारान उबारची पावलां, म्हणटा काँग्रेस आमदार कार्लोस फेरेरा। देशात आसपाक जायना जातीयवाद, सांगता बाणावलेचो आमदार वेन्झी वेगस। पेट्रोलाक फाटीं उडयत टमाट पावलो 120 पार, फाटल्या 15 दिसां सावन दरवाड कायम। सांज उजे दी आरियल चर्ची कडेन अनवळखी मनशान फोडली गाडी, 6,000 रुपया आनी महत्वाची कागदां व्हेली फारावन। आता पळयात खबरो विस्तारान। सांतिनेज जंक्शना कडल्यान पेट्रोल पंप मेरेनच्या रस्त्याची सामकी अवतिकाय जाल्या। भुंयगत लायटीचे केबल्स घालपा खातीर खणिल्लो रस्तो सारको पुरवना, फकत बेठीच खडी घाल्या। ताका लागून येरादारी करप्यांक त्रास सोंसचो पडटा। इतलेंच न्हय जाल्यार अवतिकाय जाल्ल्या ह्या रस्त्या खातीर अपघात लेगीत जावपाक शकता। नेत्रावळी सांगेच्या मैनापी घसघशाचेर आयतारा 2 जाण बुडले। एकल्याची कूड मेळ्ळ्या जाल्यार दुसऱ्याचो सोद चालू आसा। पुलीस आनी उजो पालोवपी दळाचे जवान घडणूक थळार पावल्यात। बुडिल्ल्या मदीं एकलो सांखळेचो जाल्यार दुसरो फोणेचो। आयतार आशिल्ल्यान गोंयभरच्यान तरणाटे ह्या धबधब्याचेर न्हावपाक आयिल्ले। फक्त भाषणां दिवन जावचें ना। देशांत मणिपुरा सारकिलो हिंसाचार परतो वयर येवचो न्हय हाचे खातीर प्रभावी उपाय येवजण जावपाक जाय, अशें काँग्रेस आमदार कार्लोस फेरेरा सांगता। पळयात तांचें म्हणणें। देशांत अशें करून उजो पेटला आनी कांय करनात म्हूण सरकार, देखून हांव आयलां कित्याक म्हाका फेथ आनी कन्विक्शन आसा। सरकार उठलें जाल्यार आनी बरें करून केलें जाल्यार सगळे जाग्यार घालूं जाता। आनी देखून आतां अपील केलां प्रायम मिनिस्टरान एक्शन घेवपाचें आनी ते पीस एंड जस्टीस म्हणून हाडपाचें लोकांक आनी बरें करून चलोवपाचें देश। कित्याक देश एकवट दवरपाचो, देशाचो लोकांचो एकवट दवरपाचो आनी देश पडूं जायना। एक सायड दुसरी सायड आमचे आसतात पूण आमचे केन्ना भायर काडून ते सुद्दां आमचे एक मनान दवरूंक जाय। रिलीजन घरा भायर आमी इंडियन नॅशनल, सो ते आमकां लागना कोण एक धर्माचो दुसरो धर्माचो, सो सगळे एकठांय रावन आमी देश फुडें व्हरपाचो। सो हांव देखून आयलो टू एक्सप्रेस माय सॉलिडेरिटी विथ ऑल लायक मायंडेड पीपल आयले ते हिंगा लोक दॅट वी स्टँड फॉर पीस, वी वॉन्ट युनिटी एंड वी वॉन्ट अ नेशन टू बी वन टुगेदर। You have seen that Congress is always for truth, justice and peace, and the Congress party stands to ensure that this kind of burning flames are doused. So we need proactive action, not merely bhashans, not merely meetings, but proactive action to ensure that this is finished and people are brought back on the path of togetherness. देशांत जातीयवाद आसपाक जायना।
मणिपुरात निर्माण जाल्ली स्थिती आटपांत हाडपा खातीर राजकीय पावंड्यार यत्न जातलेच अशें आम आदमी पार्टीचो आमदार वेन्झी वेगस सांगता. देशा भितर शांतिकाय आसप भोव गरजेचें आशिल्ल्याचें वेन्झीचें म्हणणें. Communal disharmony should not be there. Initiatives on the political level जातलेच आणि आसतलेच. There is always some initiatives taken to ensure that the entire fabric of India should not get spoiled. But here I think today we have to respect that we are all humans आणि एक human म्हणून I think we have our role over here. And we have to respect each other. We should not try to criticize whoever. The message is very clear. We have to live in peace and harmony and it is our duty to spread peace and harmony. फाटल्या 15 दिसां सावन वाडिल्लो टमाटांचो दर तसोच आसा. सध्या राज्यांत टमाट 100 ते 120 रुपया दर किलोन विकपाक लागल्यात. इतलेच न्हय तर हेर भाज्यांचे दर वाडल्यात. उष्ण गिमाक लागून टमाटांच्या उत्पादनाचेर परिणाम जाता आनी दर वर्सा जून जुलय म्हयन्यांत ताचे दर वाडटात. पूण अंदू हे दर उंचेल्या पावंड्यार पावल्यात. अंदू जानेवारी सावन टमाटांच्या दरांत 445% वाड जाल्या. फाटल्या वर्सा परस चड उष्ण गीम आनी अचकीत पावस ह्या दोनूय कारणांक लागून टमाटाच्या उत्पादनाचेर परिणाम जाला. आयतारा सांज जुजे दे आरियल चर्ची कडेन पार्क केल्ल्या कारीचो हारसो एका अनवळखी मनशान फोडलो. कारीन भितर आशिल्ली रोख रक्कम, दस्तावेज आनी ATM कार्डां फारावन थंयच्यान पळ काडलो. गाडयेचो धनी कार पार्क करून चर्चीन मिसाक गेल्लो ते पळोवन चोरान हो चोरयेचो डाव साधलो. ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास मायना कुडतरीचे पुलीस करतात. आमच्या इगोर्शेन लोक मिस आयिल्लो आपल्या गाडी घेवन आनी ग्राउंडार गाडयो पार्क केल्ल्यो. 7:45 मिस आसलोले. मिस आसून हे हिंग चोयल जाल्यार ही गाडी फोडो आहा आनी हे गाडयांक भितर फातोर आहा. फातोर आनी गाडी फोडल्या आनी हितून पर्स वयलां. हितून कितें डॉक्युमेंट आसलोले ते चोरये घेवन गेले. एक बॅग आसलोलें, पयशे आसलोले, तेगे ATM कार्ड आसलोले. आतां आमी हो व्हिडियो कोताय कित्याक लागून लोकांक अवेअर करपाक इगोर्जांनी, देवळांनी, मॉस्कांनी हें जावपाक शकता. आनी आमच्या लोकांक गेले कितेंय वस्तू आपल्यागे घरच्यो वस्तू गाड्या दोश दिवंक एक विनंती. आनी जात जाल्यार कोणूय खंयचोय कोण अनवळखी मनीस आहा जाल्यार त्या कसो निचार करपाक इल्लीशी कापासतात दवराय. कित्याक आज हिंग आमगे सांजार येला जाल्यार दुसरे कडेन जायना जाच्याक. आतां पुलीस येयले, पुलीस आपल्यागे इन्व्हेस्टिगेशन कोताय कोण आनी कात्ते. दुसऱ्या सायडीन कॅमेरा आहाय तेंचेरूय आप चोयतले कोण आनी कात्ते. हांव इतलें मागोता पुलिसीं कडेन येसोल्यांक जेन्ना कितें जाता जात तितू बेगीन कारवाय करून तांकां दोचे आनी आमगेल्यांक न्याय दिवचो. डिजिटल नोमॅड हे संकल्पनेंतल्यान गोंयच्या पर्यटनाक खूब फायदो जावंक शकता अशें मत पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी व्यक्त केलां. डिजिटल नोमॅडां खातीर गोंयच्या गांवगिऱ्या पर्यटनाक लेगीत चालना मेळटली. तशेंच ह्या पर्यटनांतल्यान गोंयाक बरो महसूल मेळटलो अशें मंत्र्यान म्हणलां. Digital nomad is a story building up throughout the world. Roughly, when we had taken up this topic, there were about 13 countries when we started with this government. Today, there are roughly about 46 countries, whether it is Spain, Thailand, or any other areas which have started incorporating and getting the digital nomads to them. So after COVID, we have realized a lot of domestic tourists are already coming here because of the quality of life we have here and the creating space that they can have for themselves. Digital nomads are that fraternity who want to work digitally away from their office, away from their home, and want to be in creative space.
ताज्या खातीर जे इंटरनॅशनल येतात ते लॉंग हॉलाक येतात. दे कम फॉर लॉंग स्टेज, 3 months, 6 months, 9 months, for which they are separate. Every country has started giving separate visas for them, which is called as a digital nomad visa. If this digital nomad visa comes, then you have an international tourist coming here for a long stay. When he comes for a long stay, we are complementing him with a homestay policy, which he will stay in one or the rural areas, where he will stay with the family, eat their food, understand their culture. Also that local family which is women empowered, ती बायल मनीस चलयता घर, तीच ताका लोकल कम्युनिटी कडेन व्हरतले. थंयचे मागीर मसाले जावं हँडीक्राफ्ट जावं बाकीचे जावं ताका एक्सपोजर मेळटलो. आनी डिजिटल नोमॅड्स आर हाय इनकम ग्रुप technocrats, so their spending power is also quite high. So that is for Goa to gain. Plus, as far as IT is concerned, talent pool creation help जाते. So this is how we are looking at it progressively, and I think we should be able to get it done. एकदा झाले की Goa can be in the creative space of a creative capital of the country, coming into this space as digital nomads. As far as the country is concerned, Goa can be there. पुर्तुगेज काळांत गोंय सोडून गडहिंग्लज आनी आशिकुशिकच्या वाठारांनी स्थायीक जाल्ल्या कोंकणी लोकांक सोदून अभाग कोंकणी परिशदेन तांचे कडेन संबंद जोडपाक जाय, ते घटमूट करपाक जाय, ही काळाची गरज अशें मत ज्ञानपीठ पुरस्कार जैतिवंत दामोदर मावजो हांणी उक्तायलें. अस्तंत कोल्हापुरांतल्या गडहिंग्लज शारांत शेनवारा अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेचो 84वो स्थापणूक दीस उजवाड परिवाराच्या जोड पालवान मनयलो. त्या वेळार ते उलयताले. तो हिंदू आसूं, तो क्रिस्तांव आसूं, तो कोंकणी हें लक्षांत जर घेतलें जाल्यार आमचे मदलो भावचार जो आसा, बंधुभाव हो वाडीक लागतलो. आनी तेच नदरेन आमी हिंदू म्हणून, क्रिस्तांव म्हणून, मुस्लीम म्हणून अशी जगया नाका. आमी कोंकणी मनीस म्हणून, एक कोंकणी मनीस म्हणून आमी एकचारान रावया. आनी ह्या एकचारांतूच कोंकणी भाशेचें, कोंकणी संस्कृतायेचें जैत आसा. आनी तातूंतच आमचे उदय बाब जावं, माधव मंजुनाथ शानबाग जावं, शणै गोंय बाब जावं, आनी हेर कोणी जे मारगाडे आमचे कोंकणी खातीर वावरल्यात तांचें सपन पूर्ण जावपाक पावतलें, तें जावचें. आमी आमेन म्हणया. आनी इतल्यार हांव तुमची रजा घेतां. देव बरें करूं. मणिपुरान जे चल्लां तें बऱ्याचें लक्षण न्हय. सरकारान मनशा मदीं झगडी लायल्यात असो आरोप काँग्रेस फुडारी एल्विस गोमसान केलो. एकच म्हणपाचें आसा, द पॉलिटिक्स पळय चल्लां, प्लेइंग मॅन अगेन्स्ट मॅन. एक वन सेक्शन ऑफ सिटीजन्स नागरिकांक, आपल्याच नागरिकांक दुसऱ्या एका सेक्शनाचेर चडोवन घालप आनी मारामारी आनी लॉस ऑफ लायफ्स आनी कितें डिस्ट्रक्शन. आय होप इट एंड्स. दॅट इज ऑल दॅट आय केम फॉर. वी कॅन टू प्रे फॉर दीस. विद्यार्थ्यां मदीं सैमा विशीं मोग तयार करात. झाडां रोवन सैम पांचवेचार कसो दवरप, झाडां कित्याक सांबाळची, तांचो पर्यावरणाचें संतुलन राखपाक कितलें म्हत्व आसा ते विशीं विद्यार्थ्यां मदीं जागृताय जावपाची गरज आसा, अशें मत मंत्री गोविंद गावडे हांणी व्यक्त केलां. ते अडकोणच्या सरकारी प्राथमीक शाळेंत आयोजीत वनमहोत्सव कार्यावळींत मुखेल सोयरे म्हणून उलयताले. ते फक्त झाडांची कत्तल करणार, त्यांना निसर्ग बघतो आहे. झाडं भरपूर जन्म घेतात, परत ती थोडी थोडी न लावता झाडे उगवतात. पण जसं झाडा जशा माणसाला वय वर्ष असतं तसं झाडाला सुद्धा तेवढं आयुष्य असतं. पण एक झाड मारलं गेलं किंवा ते मेलं तर ते झाड दुसरं लावून ते रिप्लेस करणं हे एवढंच महत्वाचं आहे. कारण आज संपूर्ण गोव्यामध्ये चिरापुंजीच्या नंतर जर कुठे पाऊस जर पडतोय तर तो गोव्यामध्ये पडतो. आणि गोवा
हा निसर्गरम्य असा प्रदेश आहे, सभोवतालीचं पाणी आहे, दाट जंगल आहे. आता राजेशांनी म्हटलेलं आहे की जंगल कशाला म्हणतात, ज्या वेळेला आपण झाडं एकत्रित राहतात. बर्लिनात चल्ल्या स्पेशल ऑलिंपिक सर्तीत पदक जिखपी कुट्टाळेच्या मॅनफिल फेरावचो आयतारा आमदार आंतोन वाजान भोवमान केलो. तशेंच तांकां अर्थीक मजतूय केली. म्हजे कडल्यान तशेंच सरकारा कडल्यान जाता ते परीन ह्या खासा श्रमतेच्या भुरग्याक मजत करपाचो यत्न करतलो अशें आमदार वाजान सांगलें. आमच्या आर्थिक फेर्रांव आतां बरेंच कॉन्ग्रेच्युलेट करता, कित्याक खरेंच आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सीन जें आयज ताणें इतलें व्हडलें नांव दवरलें, जें आमचे वर्ल्ड जे गेमीन तो ऑलिंपिकाक गेलो आनी आयज ताणें आमच्या गोंयांत बास्केटबॉलाक गोल्ड मेडल हाडलेलें. हांव खरें ताका कॉन्ग्रेच्युलेट करता आनी खरें ताच्या फॅमिलीकूय, कित्याक ताणें जायते त्रास काडून ताका म्हाका दिसता शिकयलो आनी आयज ताणें आमचे जावं वाड्याचें न्हू, कोर्ताली सांकवाडचें न्हू, आख्खे ऑल गोवा ऑल इंडिया लेवलाचेर ताणें हें नांव हाडलेलें आसा. हांव तेचे फॅमिलीकूय कॉन्ग्रेच्युलेट करता. आनी तशेंच हांव जाणा तेगेलो डॅडी म्हजो फ्रेंड, आमी एका बारात शिकपी, हांव तेगे डॅडी रॉकींग हांव भरपूर वळखतालो. आनी म्हाका दिसता ताका ताणें ताचेर बेसांव घातलां आसतलेंच, पूण हांव खरेंच ताका काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक ताणें आमचें गोंयचें नांव तशें इंडियेचें नांव वयर दवरलें म्हणून. आनी हेजेय फुडें ताणें जाता ते भाशेन आमचे लायक कितें जाता वो एज हांव MLA एज अ लोकल कोर्तालींचो म्हजें लायक कितें जाता ते भाशेन स्वतान ताका हांव ताच्या फाटल्यान आसतलो. एज अ गव्हर्मेंट सायडीन कितेंय तो ताका बेनिफीट हांव कितें दिवपाक जाय जाल्यार सदांच हांव आमच्या गव्हर्मेंट CMाकूय सांगून, CMान म्हाका दिसता ऑलरेडी तांकां सांगलेलें आसा, जॉबाचें बी सांगलेलें आसा. आनी तें कितें फॉलोअप कितें करपाक जाय जाल्यार हांव सदां तेजे बरें आसतलो, कित्याक हांव जाणा तांची फॅमिली, हांव ताची सगळी फॅमिलीक वळखता. आनी म्हाका दिसता एज तुमी आतांच म्हणलां कोर्तालीम विलेजीस आमी क्वॉलिफाय जाले. खरेंच कोर्तालीम विलेजीस स्पोर्ट्स एंड सोशल वेलफेअर असोसिएशनाचो हांव चेअरमॅन. कितली 30-25 वर्सां जालीं हांव एज अ प्रेसिडेंट म्हूण आसा क्लबाचो. आनी आमी हे क्लबाचेर 3rd डिविजन केवले, कितलींच वर्सां 3rd डिविजन केवले, कितलींच वर्सां तेजे उपरांत आमी सेकंडान पडले. सेकंडान आमी भरपूर येवले, पूण लास्ट इयर आमी 1st डिविजन क्वॉलिफाय जाले. आनी तेन्ना फर्स्ट एटेम्पार आमी आतां प्रोफेशनल लिगेक क्वॉलिफाय जाल्ले आसा. आमकां स्पोर्ट्साचो मोग आसा. तेच भाशेन बाबा मेलफोनांनी आज आमचें नांव हाडलेलें आसा. हांव स्पोर्ट्सान तर सदांच आसा, सदां लोकांचे स्पोर्ट्सान कितेंय तर जावचें, आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी जावचें. आनी म्हजी एक्टिविटी तर स्पोर्ट्सान सदांच. हांव एक फुटबॉलर, हांवूय फुटबॉल खेळपी. हांव मागतां बाबा मेलफील तुका कितें आमचे सायडीन कितें जाय जाल्यार जरूर आमी तुजे बरें आसतलें. आयतारा मया आयोजीत केल्ल्या मुख्यमंत्री एप्रेंटिसशीप उपक्रमाच्या नोंदणी शिबिराक समाधानकारक प्रतिसाद मेळ्ळो. कौशल्य विकास आनी उद्देजकता खात्याच्या सहकार्यान मये भाजप मंडळा वतीन ह्या शिबिराचें आयोजन केलें. आमदार प्रेमेंद्र शेठ हांच्या उपस्थितीत ह्या शिबिराची सुरवात जाली. ह्या शिबिराक चोडण पंचायतीचे स्वयंपूर्ण मित्र रवी शेखर निपाणीकर, मये पंचायतीची स्वयंपूर्ण मित्र पिंकी कुंकळकर हांचे सयत दिलीप शेठ आनी दयानंद कारबोटकर हाजीर आशिल्ले. अनएम्प्लॉयड आहा तांकां 1 वर्साची ट्रेनिंग ह्या माध्यमांतून दिवप आनी तांकां समृद्ध करप, ताकी फुडें येणाऱ्या काळांत तांकां खंयच्या तरी एक जॉबाक जी चॅलेंज एक्सेप्ट करची पडटा, ती चुनवती एक्सेप्ट करता आसतना सोंपें जावचें अशा तरेची ट्रेनिंग दिवपाक लागून आयज गोंय राज्यान ही एप्रेंटिसशीप फॉर्म भरपाक लागून आयज लोकां कडेन जाहीर आव्हान केल्लें आहा. ह्या माध्यमांतसून आमच्या गोंयांतले 10,000 ज्यो एप्रेंटिसशीप आयज घेतले, हितून 5,000 भुरग्यांक प्रायवेट सेक्टरान आनी 5,000 भुरग्यांक गव्हर्मेंट सेक्टरान अशें डिविजन करून घातले वतले.
2023 ह्या वर्सा भितर बेतूल किल्ल्याचे नूतनीकरण करून दाखोवचें अशी शिटकावणी समाज वावुरपी योगेश नागवेकरान पुरातत्व खात्याचो मंत्री सुभाष फळदेसायाक दिल्या. फाटली कितलीशीच वर्सां जाली ह्या किल्ल्या संदर्भात मुख्यमंत्र्याकडेन तशेंच मंत्र्याकडेन मागणी करून हो विशय कोणूच गंभीर्यान घेना. शिवजयंती वा कसल्याय सुवाळ्या निमतान ह्या किल्ल्याचेर मंत्री येवन आश्वासनां दितात, पूण उपरांत ह्या किल्ल्याकडेन दुर्लक्ष करतात. आयज ह्या किल्ल्याची सामकीच अवतिकाय जाल्या. उटंगाराच्या पावसान ह्या किल्ल्याचे कितें जायत सांगूं येना. बेगोबेग नूतनीकरण करून ही इतिहासीक सुवात सांबाळपाची गरज आसा अशी मागणी योगेश नागवेकरान केल्या. लास्ट 10 वर्सां जाले बेतूलचे लोक आनी आमी हांगा लढो दितात हांगा रेस्टोरेशन करचें म्हणून. इट इज जस्ट रेस्टोरेशन. आज ह्या कस्टम्साच्या अंडर एक प्रॉपर्टी आसा. एकदां म्हाजी भेट कस्टम्साच्या कमिशनरा कडेन जाल्ली. त्या टायमाचेर तेणी म्हटलेलें की आमी उलोवपाक शकतात म्हणून. तेजे नंतर हांगा डेप्युटी CM जावन गेले ह्या गांवान. आज सद्याक सुभाष फळदेसाय आसा. सुभाष फळदेसाय इज अ आर्कायव्ज अँड आर्किओलॉजी मिनिस्टर. ताका आमी रिक्वेस्ट केल्ली पळोवंक. ताणें म्हटलेलें आपूण करता म्हणून, पूण आजून पर्यंत कांय जाल्लें ना. ताणें आपल्या घराचे भायर, इट इज नथींग पर्सनल, ताच्या घराचे भायर विशालशें शिवाजी महाराजाचें देवूळ बांदलेलें आसा आनी तो मानता की आपूण शिवभक्त म्हणून. वायट काय ना गजाल, पूण गोंयांत जर ताचें अस्तित्व आसा आनी जर ताचें जर दागदुगी करपाक जायना, इट इज रेस्टोरेशन नॉट रेनोवेशन. रेस्टोरेशन जर करपाक जायना जाल्यार इट इज अ बिगस्ट क्वेश्चन. एंड आय वूड लायक टू रिक्वेस्ट, नॉट ओन्ली रिक्वेस्ट, आय वूड लायक टू चॅलेंज सुभाष फळदेसाय की ताणें 2023 खरेंच जर तो शिवभक्त आसा जाल्यार ह्या वर्साक ताणें हें रेस्टोरेशन करून दाखोवचें. ना जाल्यार म्हाका दिसता ही इज नॉट टू बी कॉल्ड ए शिवभक्त. सुभाष फळदेसायान हेजी नोंद घेवची आनी तशेंच गोंयचे मुख्यमंत्री जे आसा तांणीय बी हेजी नोंद घेवची. फक्त शिवाजी महाराजाच्या नांवान फक्त इव्हेंट केले म्हूण जायना, ताजें हांगा अस्तित्व आसा. गांवचे लोक रावतात केन्ना काय ह्या रेस्टोर जातलें म्हणून. इट इज नॉट ट्रान्सफर ऑफ लँड, इट इज जस्ट अ परमिशन टू रेस्टोर दीस फोर्ट. एंड इफ दीस फोर्ट इज नॉट रेस्टोर्ड, we are losing the biggest heritage of Goa and biggest identity of Chhatrapati Shivaji Maharaj. घरा बसपाची पाळी आयिल्ल्या सेजा कामगारांच्या मजतीक मुळगांव पंचायती वांगडाच आता देवस्थान, कम्युनिदाद आनी शेतकरी संघटना धावून आयल्यात. जो मेरेन ह्या कामगारांचो प्रश्न सुटावो जायना तो मेरेन वेदांता मायनिंग कंपनीक कसलेंच सहकार्य करप ना असो निर्णय आयतारा मुळगांवां श्री केळबाई देवीच्या देवळांत जाल्ले जोड बसकेंत घेतलो. हे बसकेंत खणीक लागून गांवाक सतावपी प्रश्नांचेर भासाभास जाली. बसकेक सेजाच्या थळाव्या कामगारां सयत पंचायत, देवस्थान, कम्युनिदाद आनी शेतकरी संघटनाचे प्रतिनिधी हाजीर आशिल्ले. फुडल्या आयतारा परत एक जोड बसका घेवन कृती निश्चित करपाचें हे बसकेंत थारलें. वेदांताच्या स्टाफान मिटींग आपयली. पंचायत, मुळगांव नागरिक कृती समिती, देवस्थान आणि कुमलीदार सगळ्या एक हितून डिसिजन जालें की स्टाफाक सगळ्यांक भितर घेतल्या शिवाय तांकां खंयचेच NOC किंवा कसलेच डॉक्युमेंट तेंचे क्लियर करपाचे ना. सो सगळे लोक मुळगांव ग्रामस्थ एका हेजेर रावप, तांकां सगळ्या स्टाफाक सपोर्ट करून तांकां भितर घेतल्या शिवाय, कंपनीन घेतल्या शिवाय खंयचीच NOC पंचायत दिवची ना. उण्या दाब्याच्या पट्ट्याक लागून पडपी उटंगाराच्या पावसान आयतारा सकाळी मातसो विसव घेतलो. मात शेनवारा वादळी वाऱ्या सयत पावस पडिल्ल्यान राज्यभर झाडां पडपा सयत उदक साचपाचे प्रकार दीसभर सुरू आशिल्ले. जुनाच्या 30 दिसां परस चड पावस जुलैच्या 8 दिसांत पडला. आतां मेरेन 52.77 इंच पावस जाला. हातूंत जुलयाचो पावस 27.16 इंच जाल्यार जुनांतलो पावस 25.61 इंच नोंद जाला. मजगती शेनवारा पणजे विधानसभे लागसार मुखेल रस्त्यार झाडां पडलीं. उपरांत उजो पालोवपी दळान झाडां कुशीक काडून रस्तो मेकळो केलो.
फक्त दाखोवपा खातीर निलंबित करप ही गजाल चुकीची. जर कर्मचाऱ्यांकडल्यान कितें चूक जाल्यार ती चूक पयलीं तपासप आनी मागीरूच निलंबित करपाचो निर्णय घेवप. घाई गडबडीन कोणाकूच निलंबित करचें न्हय. हाचो कर्मचाऱ्यांच्या मानसिकतेचेर परिणाम जावं येता. काँग्रेसीचो आमदार कार्लोस फेरेरान भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेच्या निलंबनाच्या स्टंटाचेर उलोवप केलें. बिरेस्तारा भलायकी मंत्र्यान गोंय दंत महाविद्यालयाक अचकीत भेट दिल्ली. थंयसर 2 नर्सी पेशंटा बरोबर गैरवर्तन करतना दिसून आयिल्ली. तेन्ना मंत्र्यान जाग्यारूच तांकां निलंबित केले. आय डोंट एग्री. फॉर पब्लिसिटी यू बेश्टेक एक्स सस्पेंड केलो तेक सस्पेंड केलो आनी मागीर आनी 2 म्हयने सगळे काबार सगळे इसोतले. इट्स नॉट लायक दॅट. इवन अ सस्पेन्शन इन लॉ आमी कायद्यान म्हणटा डज नॉट कॉज एनी स्टिग्मा, बट इन रियल लायफ it pains the individual, it pains the family, and the family also suffers. So one should be very careful when you exercise this drastic power of suspending. Don't rush to suspend. I also don't believe gun kaldon farmer law. You must do it carefully. You must do it with a reasonable head. When you sit there as a minister, you must be more level-headed, and you have to act more wisely, more cautiously, and then take decisions. When you mean what you say, it must be also given full effect till the last. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. आतां रोखडेंच पळयात आवाज गोंयचो हे बुलेटिन. पळयत रावात गोमंतक TV.